धारबांदोडेच्या ट्रकवाल्यांनी मिनाच्या ट्रान्सपोर्टाचो तांकां जाय तो रेट मेळना म्हूण सकाळीं सेजाची येरादारी आडावन धरली। तांची मॅनेजरा कडेन मिटिंगूय जाली, मात मॅनेजरान रेट वाडोवंक स्पश्ट न्हयकार दिला। बरोच वेळ ट्रकवाले सेजाच्या कोडली मायनीचे गेटीर रावले। मायनीर 9 ट्रक आशिल्ले, तांकांय मीन येरादारीक सोडप ना म्हूण थारलें। मागिल्ले रेट मेळ मेरेन येरादारी करूंक दिवपाची ना म्हूण थारलां। धारबांदोडेचे ट्रकवाले सोमारा सेजा कंपनी भायर एकठांय जाले। परिस्थिती कंट्रोल करून पुलीस जमिल्ले। वेदांतान डेप्युटी कलेक्टर लेटर केल्लें कितें आयज ट्रान्सपोर्टेशन चालू करता म्हणून फ्रॉम कोल्ली टू अमोणा। ताका लागून आमी लॉ एंड ऑर्डर तातूंत हांव PI आयिल्ले हांगा आनी तो डायरेक्शन डेप्युटी कलेक्टर डायरेक्शन दिल्लें की तांकां ट्रान्सपोर्ट चालू जावपाचें म्हणून। आनी सकाळीं आमकां 7 हांगा रिपोर्ट सांगलें। टील डेट हांगा ट्रान्सपोर्टेशन कांय स्टार्ट जाल्लें ना आनी लोक एक समज अरावंड 1,500 सुमार लोक आशिल्ले। 1,500 2,000 1,200 सुमार रस्ते सायडीक एकठांय जाल्ले सगळे लोक। टील डेट लॉ एंड ऑर्डर पीसफुली आसा। कंपनी कशी स्टार्ट करता तेन्ना स्टार्ट करपाक सोदता तेन्ना ताका मॅजिस्ट्रेटाक तेजें परमिशन घेवन तुमकां डायरेक्शन येतलें। ट्रकवाल्यांक टना फाटल्यान 12.5 रुपया आनी 52 रुपया डिझल जाय। ट्रकवाले जमिल्ले थंयच्यान आमदार पावसकार पासय मारून गेलो। असोच पंचायती विजिटा आयलो, तेंचे मागणी ज्यो आसा त्यो ट्रक ओनरांनीच आपले मागणी तेच सॉल्व करतले। बऱ्याच वेळान सेजाच्या मॅनेजरा कडेन तांचे उलोवप जाले, मात रेट वाडोवन मेळची ना म्हूण तांकां कळ्ळें। ट्रकवाल्याचे 7-8 जाणांची कमिटी आसा, 7 कमिटी सगळ्यांक मेंबरांक घेवन भितर गेल्ले। कोयलो कडेन आमी उलोवपाचो प्रयत्न केलो, पूण कोयलो खंयच्याच गजालीचेर उलोवपाक तयार ना। तो कितें ते आपल्यालेच घेवन बसला, जे तेकाय खबर आसा ट्रकवाले मान्य करना म्हणून गेटी पर्यंत पावल्या। भितर व्हरता आनी तेच सांगता जाल्यार तेका कांय अर्थ उरना न्ही। उपरांत मायनीचेर भितर आशिल्ल्या 9 ट्रकांतले 5 जाण ट्रक हाडपाक गेले, मात कंपनीन तांकां ट्रक भायर काडूंक दिले ना। निमाणो एक ट्रक भायर आयलो। उशीर जाल्ल्यान कंपनीन ट्रिपी सोडल्यो ना आनी ट्रकवाल्यांनी तेम सोडिल्ले ना। आयज 100% लोक आमच्या तालुक्याचे एक सुद्धा ट्रक घेवन मायनीर वचो ना। एक 4-5 ट्रक मायनीर आसा, पूण ते जबरदस्तीन कंपनीन दवरल्या। ते ओनर आसा ते आमच्या वांगडा आसा, तेंच्यांनी सांगलें की आमी गाडी भरपाना म्हणून आयज हांव सरकाराक ती विनंती करता की सरकाराक कळपाक बरें की आयज ट्रकवाले परवडना म्हणून एकटो सुद्धा ट्रकवालो मायनीर वचो ना। काही गाडी भितर आसा ते म्हाजे कडेन सगळीं पत्रां उलोवन गेल्या, ते हाडपाक तयार आसा। कंपनी तांकां भायर सोडना। ही कंपनीची मस्तीपणा, कित्याक ते जर भायर काडपाक सोदता गाडी आपल्याली एमटी जाल्यार ती कंपनीन तांकां सोडची। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू। मुरगांवच्या राजाचे पंडाला भोंवतणी केल्लो डेकोरेशनाचो आडोस निमाणे काडलो। पुलीस बंदोबस्तांत पालिकेन एक्शन घेतली। स्ट्रक्चराचो बेकायदेशीर भाग मोडपा विशीं मुरगांवचो CO आनी DYSP मंडळाचे पदाधिकारी आनी बाकीच्या मेंबरां कडेन उलयले उपरांत ते फाटीं सरले। फाटले 4 दीस आमदाराच्या नांवान वाद तापलो खरो, मात निमाणे व्हडलोसो बोवाळ नासतना एक्शन जाली। We are not discussion on this. We are on a law and order. We have come over here. So my request is limited. Afterwards, you all can come and we can sit and discuss. My request is limited. What is that? It should be open. You understand? So why don't you go ahead and we have also frame some guidelines to ourselves. Actually, we have also held a meeting. We are also directed our people that we will also not going to take any law and order in our hand. मुरगांवच्या राजाच्या पंडाला भोंवतणी केल्ले डेकोरेशन कडक पुलीस बंदोबस्तांत काडले। थंय आशिल्ल्या मंडपवाल्यांक पुलिशेन समज दिल्या उपरांत ते कडेक सरले, मात आमदाराच्या नांवान शबय चालूच। आयज जो हांगासर त्यांनी जो टोटल मिसयूज केला आपल्या पावराचो, तेतून चीफ ऑफिसराक फुडें घातला, डेप्युटी कलेक्टराक फुडें घातला। असो आमकां आतां एक भिरांत जाला। काल म्हाज्याच ग्रुपान म्हाका एक प्रश्न केलो की तुमी कावन्सिलर आसतना अशें जर कोणेय बोट दाखयता इलिगल म्हणटा आनी कसलीय एक्शन जाता आनी तुमी कावन्सिलर जिखोन येयलेल्या कारणान तुमच्या हातीन जर कांयच उरना जाल्यार हो कावन्सिलर पद कशाक? समज हो मंडळ काडून समज तो जिखता नेक्स्ट इलेक्शन जाल्यार वेल एंड गुड। वास्को तिणी डेमोलिश केलं। वास्को म्हटलं बायणां तिणी जे कितें घरां आसली ती डेमोलिश केली। सगळे जे कितें करता न्हू ते डेमोलिशनाचेच कार्य करता। ओन्ली डेमोलिशन, कन्स्ट्रक्शन कांयच ना तेजें, ओन्ली डिस्ट्रक्शन चालू आहा। म्हाका दिसता डेमोलिश करून न्हू म्हणजे ताका म्हाका दिसता की पर्रीकरान सांगलेलें की बाबा मिनिस्ट्री बीन दिता खंयचेर। आनी समज हे डेमोलिश करून समज नेक्स्ट इलेक्शनूय जिखता मिनिस्ट्री मेळटा वेल एंड गुड, अशें डेमोलिशन करीत रावतो। ह्या सड्यार आनी कांय दवर नाका, सगळे सड्या घरांक उडय। मुरगांव पालिकेन डेकोरेशन क्लियर करपाचे आपले काम केले। काम कायदेशीर आणि पारदर्शक पद्धतीन केला म्हूण CO उलयला। We have removed only the removal of the temporary shade. Our problem is that visibility should not be blocked. It should be visible from all 4 sides. So I think we have
cleared whatever was blocking the visibility. See, all the procedures have been duly followed. I had held talks with them. Our person had come here. They had sought for 2 days' time. So more than 2 days I had given. And today, with the assistance and cooperation of everyone, we have done it. There is no any blockage or this obstruction to our job. We have done it in a transparent manner. प्रुडंटा खातीर सुरेंद्र मडकईकार. पणजे महाराष्ट्र बँकेचे एटीएम लुटपाचो यत्न करतल्याचो सीसीटीव्ही फुटेजी वेल्यान स्केच तयार करून पणजे पोलिसांचे टीमीन महाराष्ट्र आनी कर्नाटकांतले 32 पोलीस स्टेशनांत व्हिजिट दिवन आरोपीक सोदपाचो यत्न केलो. मात अजून मेरेन तरी पुलिसाच्या हातांत कांयच लागिल्लें ना. एक ब्रेक.